की ह्या परिवारातले सगळे एक घटक जावन रावतात. जो कोण पार्टीन प्रवेश केल्लो आसतलो ताणी हें पळयलां की कुटुंब कशें आसता, त्या कुटुंबाचो भाग कसो जाल्लो आसा त्या आनी त्या प्रमाणे मागीर सगळेच वावुरतात. आनी आयज भारतांतली सगळ्यांत व्हडली पार्टी जी अवघ्या हाताच्या बोटाचेर मोजपाक इतले सदस्यां पासून सुरू जाल्ली ती 15 कोटी पर्यंत पावली. आज पार्टीचे 1 कोटी पेक्षा जास्त हे एक्टिव्ह मेंबर जाले. आयज संपूर्ण देशां भितर भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्यांत चड खासदार ते मागीर लोकसभेचे आसूं आनी राज्यसभेचे मेळून, त्याच बरोबर सगळ्यांत चड आमदार, सगळ्या मेळून चड स्टेटींनी आमची सरकारां आसात, मित्र पक्षांचीय सरकारां आसात. त्याच बरोबर आमची जशें आमदारांची संख्या मायज आसा तशेंच आमचे बरोबरचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य सुद्दां हे सगळ्यांत चड अदीक प्रमाणांत भारतीय जनता पार्टीन आसा. नगरसेवक आसा, पंच आसा, सरपंचीस आसा आनी वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनां आसतले किंवा आनी वेगवेगळ्या बाकीच्या सगळ्या कमिट्यांचेर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते खंय ना खंय तरी आसात. एक व्हडलें कुटुंब आनी ह्या व्हडल्या कुटुंबात सगळे एकमेकाच्या सानिध्यान रावतना एकमेकाच्या सुखदुख्खांनी समरसिल्लीं जातात. आनी म्हणून ही येदी व्हडल्या पार्टीन भितर ह्या गोंयान भितर ज्या वेळाचेर हो रूप सुरू केलो थंयच्यान आज येदो व्हडलो जो जाल्लो आसा तातूंत आमकां खूब जाण आमचे जे म्हालगडे आसात जाणी ही पार्टी त्या स्क्रॅचांतल्यान इतले पर्यंत वयर काडली आनी आज इतले हाजेर पावयली तांचो खूब जाणांचो समावेश आसा. आमी तांकां केन्नाच विसरूंक शकना. तातूंत भितर आज ह्या पार्टींतल्या अनेक ह्या सगळ्या माध्यमां भितर आमचे पयलेच जेन्ना ताचें निधन जालें तें म्हटल्यार सर्गेस्त नारायण मांद्रेकर. नारायण मांद्रेकर हाचो प्रवास जर पळयलो तर एक सामान्य कार्यकर्ता पासून जिल्हा पंचायती कडेन तो पावलो. शिवोले मतदारसंघात तांचें जें कर्तृत्व आशिल्लें, तांचे लोकां कडलो जो राबितो आशिल्लो, तांचे कडेन संबंद आशिल्ले, त्या संबंदाच्या बळाचेर 4 वेळा आमी तो मतदारसंघ जिखले. आमचे बाब दयानंद मांद्रेकर हांच्या यशान भितर सगळ्यांत जर चड कोणाचो जर वांटो आसत जाल्यार नारायण मांद्रेकर हाजो आशिल्लो. नारायण मांद्रेकाची धर्मपत्नी निहारिका ही फाटल्या वेळाचेर ती जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ली. आमच्या महिला मोर्चाचे एक्टिव्ह कार्यकर्ते. एक पूर्ण घराणें जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीक समर्पीत आशिल्लें आनी ज्या ज्या वेळाचेर जे संदी मेळ्यो त्या संदीन भितर तांच्यांनी कठीण परिस्थितीन सुद्दां त्या मतदारसंघात काम केलें आनी अजुनूय आपली मुळां आनी हें सगळें भारतीय जनता पार्टी कडेन टिकून आशिल्लें. नारायण मांद्रेकर हाका जिल्हा पंचायतीची निवडणूक ज्या दिसा जाली त्या दिसा खरें म्हळ्यार सगळ्यांत व्हडलो धक्को ताका त्या दिसाय मेळ्ळो. त्या दिसा ताजे वडिलूय तांचे निवडून तें जाता थंय आसा आनी अजून कांय चड दीस कांय वर्स सुद्दां जावना ह्या हातूंत भितर नारायण मांद्रेकर आमच्यान भितर ना आनी पयर तांकां हृदयविकाराचो झटको आयलो आनी ते आमच्यांतल्यान पयस जाले. एक व्यक्ती म्हणून शांत स्वभाव व्यक्ती, आमचे एक मुळांतलो तळांतलो गाळांतलो कार्यकर्तो आमच्यान भितर ना आनी म्हणून आयज ताका आमी श्रद्धांजली दिवपाक हांगा एक सगळे जिल्हा पंचायतीचे आमचे सगळे जे उत्तर आनी दक्षिणेतले सगळे सदस्य आसा ते जमा आसा. त्याच बरोबर एक फाटले 3 टर्म आमदार आसून जे पंच पासून पंच मागीर जिल्हा पंचायत आनी जिल्हा पंचायतीच्या नंतर आमदार म्हणून आपली कारकीर्द आनी गाजोवपी शांत स्वभावी आसऱ्या मुखाची आनी त्याच बरोबर महिलांचें प्रतिनिधित्व सुद्दां करतना कशें आसचें हाचो एक देखदिणो पाठ जो आमकां जर कोणें दिलो जाल्यार तो जेनिफर मंचरात. आसऱ्याच्या एरियाची जेनिफर मंचरात भारतीय जनता पार्टीच्या कसलेय मिटिंग्स आसतना सुद्दां इतली सर्वीस सोडून गेली की त्या मतदारसंघातले जडणघडणां भितर म्हणजे तांचे मेंबर्स आसूं, सदस्य आसूं आनी तांकां आपलेपणें करपाक तिणी म्हणजे तिजो जो हातखंडो आशिल्लो आनी त्या मृदू शांत स्वभावान जेनिफर मंचरात हेणे सगळे लोकांक आपलोसो केलो आनी थंयची सगळ्यांची लाडकी ती जाली. अचानक तिका म्हणजे बरे मनीस कशे म्हणजे
नारायण मांद्रेकराचें वय 55 आणि काल जेन्ना जालें तेन्ना आमदार जेनिफर मोन्सेरात हेजें वय 56. काळ सुद्दां कितलो निष्ठूर आसता तो पळयात. अनेक फुडलीं वर्सां समाज सेवेन घालपाची आसतना एक आपल्या फॅमिली बरोबर नात्रां सगळ्या बरोबर घालपाचो काळ आनी हसतमुख जनतेन भितर तांकां एक बरें काम करपाचो जांचे कडेन निर्धार आसा अशा व्यक्त्यांकूच हें अशें दुख्खद मरण आयलें. आनी म्हणून आयज ह्या निमतान आमी जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यां समवेत ह्या बैठकीन भितर दुसरे वेगळे विशय आसात ते मागीर जातले, पण त्याच बरोबर ह्या हातूंत भितर आयज आमी तांकां श्रद्धांजली ओंपतात. हांव देवा कडेन मागतां की ह्या कठीण प्रसंगी तांच्या कुटुंबियांक बळगें दिवचें, तांकां ह्या हातूंत भितर फुडें वचपा खातीर जी कितें गरज लागता त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी सदांच तांच्या फॅमिलीचे बरोबर आसतले आणि त्याच बरोबर तांच्या आत्म्याकय देवान शांती दिवची, सद्गती दिवची इतलेंच मागता आणि तुमचे सगळ्या कडेन अपील करता. त्याच बरोबर जेनिफर मोन्सेरातचे घरचे तांचे बाबू आसा तांकांय आमचे प्रती हे जे संवेदना आसा ते आमी काल पयलीं उक्तायल्या, पण भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे दोनूय कुटुंबांक आमच्यो ज्यो संवेदना आसात आनी आमच्यो हे आसात त्यो पावच्यो आनी ह्या कुटुंबियां बरोबर आमचें कुटुंब जे भारतीय जनता पार्टीचें कुटुंब तें सदांच आसतलें हो एक निर्धार आनी आमचो संकल्प आसा तो तसोच फुडें वतलो हें म्हणटा आनी ओम शांती म्हणून म्हजे 2 शब्द पुराय करता. आमी 1 मिनीट सगळे तितले उबे रावया आनी ताजे नंतर मागीर आमी पुष्पांजली दितात. दोन्ही झडपी अध्यक्ष झडपी अध्यक्ष पटी सगळे मागे एक थोडं